am. It's who I am. It's who I am. आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. जेजू, तूं कोण आनी हांव कोण? तूं जावन आसाय मोगाचें आकटें. आनी जशे भाशेन एक लांकूड वो कितें त्या उज्यान पडलें म्हणटूच तें त्या उज्यान जळटा आनी उजो जाता. हेच भाशेन जेन्ना हांव तुजे बरोबर म्हजो वेळ सादतां तेन्ना तूं म्हजें जिवीत जाताय. तुजो सगळो स्वभाव म्हज्या स्वभावांत रिगून म्हाकाय तुजे सारको तूं कोत्ताय. तुज्या मोगाच्या आकट्यांत म्हजे सगळे तुजें न्हय पळय तें सगळें जळोन वेता. आनी हे परी तूं म्हाका नितळ आनी निर्मळ कोत्ताय. म्हजो आकार सगळोच तूं बदलून काडटाय. जसो हांव आसां तसो हांव तुजे सुरशी येता आनी तूं म्हाका बदलून काडटाय म्हणून म्हाका खात्री आसा. हाका लागून हांव तुका दिनवासतां
तुका अर्गां दिता हांव, तुका वाखाणटा हांव. तुजी महिमा हांव परगोटीत आसता. आनी हें सगळें म्हज्या जिवितांतल्यान आख्खो दिसभर म्हाका एक संदी तुका गोवाय दिवच्याक. हांगसरूच न्हय पूण सगळो गोत तुजे बरोबर वेळ सारून तुजें रूप म्हजे सोबेन दिसत आसतलें. हांव न्हय तूं म्हज्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी कोन्यांनी बापायचो मोग दुसऱ्यांक कोन्यांनी आनी चालींतल्यान तूं उगडाप करतलोय आनी हांव परगोटीत रावतलों. Sacramental Raulolia Mogacha Jesu Sacramental Raulolia Mogacha Jesu Ulpai amci kaळजा तुझ्या मोगान बघूंक आमी तुका सासणाच्या सासणां. उलपाय आमची काळजा तुझ्या मोगान बघूंक आमी तुका सासणाच्या सासणां. मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुतान. मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुतान. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं. रितुमेचेर देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या. रितुमेचेर देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या. Osot bukelole otme amche vegi ubar
sammal gotain tuje osot bukelole ot me amche vegi ubar sammal gotain tuje Yarupan Liplolia Sorgincharaya Undyarupan Liplolia Sorgincharaya Anjam Bodvyang Melnaslolia Kana Olku Ami Tuja Mogachi Kuna Anjam Bodvyang Melnaslolia Kana Olku Ami Tuja Mogachi Kuna. We thank you, Lord, for the gift of yet another week, an opportunity to start something new, an opportunity to reflect on our lives and to prepare our hearts to receive you. Today, Lord, you tell us to have faith, to put our trust in you. But many times, we tend to ask for quick solutions. Many times, we ask for signs. And just as in today's gospel we see the Pharisees and the scribes to ask for a sign. But Lord, you tell us to put our faith in you, to trust you, to surrender ourselves to you, and you will take care of everything. In this way, Lord, we place before you everything that troubles us, everything that makes us uneasy, that agitates us. We place all our thoughts, our petitions, our worries, anxieties. We bring to you, Lord, all our moments of joys, all our moments of sorrows. And we place them at your feet, O Lord. We see, Lord, that you are the one who always guides and protects us. All along the way.
You are always there, Lord, guiding and protecting us in all that we do. And now, Lord, we continue to pray for all the victims of the COVID-19 pandemic. We pray for the doctors, the nurses, the medical staff, all those who toil day and night. We pray for those in charge of administering the vaccines. We pray for the common man. There are so many doubts regarding the vaccinations, regarding the vaccines. We ask you, Lord, to calm all our fears. We also pray for all those who celebrate their birthdays and celebrate their anniversaries today. We ask you, Lord, to bless and protect them. We ask you, Lord, to calm all our fears. Lord, we also pray for all those who are suffering from various other ailments. We pray especially for Francisco Pereira, Michael Pinto. We pray for those who are yet to undergo a surgery or those who are seriously ill in hospital. We ask you, Lord, to pray for this speedy recovery, to bless them, give them the strength so that they may be able to face the challenges. We also pray for those who are preparing to answer the exams. We pray for those who have been affected by the pandemic in various ways, economically, medically, spiritually, psychologically. We ask you, Lord, to give them the strength to face the challenges. These are a few prayers that we have, Lord, that we have placed before you. But there are plenty which are still down deep within our heart. You know it all, Lord. And today we ask you, Lord, to bless us and protect us so that all that we do today, we may worthily proclaim your holy name. That all our actions, our deeds may reveal your love, compassion and mercy to all around us, and that we may live as worthy sons and daughters. तुझ्या जिवितान बरोन जेजू तूं म्हजे सोशी पुरजडीत जाव म्हजे उदेशी तुजो मोग म्हज्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान दुसऱ्यांनी अणभवचो म्हणून तुजो आशिर्वाद म्हजेर घाल तुज्या आशिर्वादान हांव आख्खो दीस वो सारीत आसतलो
तुका वाखाणीत आसतलो, तुका मोहिमा दीत आसतलो आनी तुका एकवटोन दुसऱ्यांची सेवा हांव करीत रावतलो, कित्याक तूं मोगान म्हजे सोरशी, म्हजे उद्देशी दुसऱ्यांक बरेंपण दाखयतलोय. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार, तिरवाडो आमचो बावाड सैमोरते विशय दिनार. प्रितीच्या बापाक आमच्या चैतीवन पुताक ताच्या, मुरगोटून काळजान तोडा वंदुया वाखाणुया. उपजोल्या ताचे मदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्याक संस्कार कर खालतेपणान. मान दिवया सासना सासनाक. आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय, सगल्या चावडाचो उंडो तो. मागुया देवा एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला, तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. मोगाळा जेसू, मोगाळा जेसू, ती म्हाका काळीस, दी म्हाका काळीस, तुज्या काळजा सारके. मोगाळा जेसू, मोगाळा जेसू, ती म्हाका काळीस, दी म्हाका काळीस, तुज्या काळजा सारके.